कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. नाल्ला माड कापताना एक कामगार नाल्लाच्या झाडावेल्यान मुळा सकट सकल. कारवार. नाल्लाचे माड कापताना एक कामगार नाल्लाच्या माडावेल्यान मुळा सकट सकल पडिल्ली घटना घडली. ही घटना कारवार शहर पोलीस स्टेशनाच्या वाठारात घडली. कारवार शहरातल्या कोट रस्त्याचेर रस्त्या बाजून आशिल्ले नाल्लाचे माड कापच्या कामगार वयर चढ पयले नाल्ला माडाची तुरता साफ करून आशिल्ले नाल्ल काडल्यानंतर नाल्ला माडाची एक एक मुंडी कापून सकल उडोवच्याक तयारी करताना अचानक नाल्लाचे माड मुळा सकट उपशिल्ल्यान कामगार नाल्ला माडाच्या मुळा सकट सकल आयलो. जाल्यार रस्त्या बाजून आशिल्ल्या विजेच्या तारीत नाल्लाचे माड अडकिल्ल्यान सुदैवान कामगार मरणांतल्यान सुटलो. या घटनेत 3 विजेचे खांब आणि 1 ऑटोचे नुकसान झाले. जाल्यार कसली जीवितहानी जाऊ ना हे नशीब. अಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಲಡ್ಡು ಐತಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ ಮಗವ. ಈಗ ಮುಕ್ಕಳಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ಅವನು ಕೇಳ್ದ ನೀ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಗದ ಅಣ್ಣ ಮ್ಯಾಲ ಹತ್ತೇನ ಹಿಂದಿನ ಶಂಟ ಕಿವ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಸಂಡ್ ಹಂಗ ಭಾರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಡಿತಾರಪ್ಪ. ಮರ ಬಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಸಗ ಮರ ಬಿತ್ತ. ಏ ಸರಿ ಅಯ್ಯೋ नमस्कार. आज नमन बेकरी अपोजिट म्युन्सिपालिटी चौडाचेर एक माड खूप दिसाचे आशिल्ले. वॉट्सअपात येयले सगळे कळयले आनी कळोवन घेवन बी आज तेजो एक मुहूर्त येयलो कटिंग करच्याक. पण टायम बरो आसा की ते मुळांतल्यान सकट पडले आनी तो आमगेर चडटलो विनोद म्हणून वयर चढून कटिंग करून येयलो. आणि हांव वयर चडिलो आनी म्हाका इतले प्रॉब्लेम जाले वायर वच म्हणून बचाव जालो आनी कांय ना नाजाल्यार हांव गेल्लो. आतां तुमी कोणी कटिंग करच्या लायले? हे म्युन्सिपाल्टीन लायले. न्ही आतां तुका तेजे बद्दल तूं तेजें परीक्षण केलें ना की बाबा हे वयर सुकिल्लो आसा कट करता म्हणून मुळांतल्यान उंचून येयलें तर हांव काय करूं शकना न्ही. तरी पण तूं जरा वयर भितर इतले रिस्क घेवन यो कित्याक क्रेन हाडून घेवन वयर कट करून घेवन तूं करूं जाय आशिल्लो. पण तेमी म्युन्सिपाल्टीन सांगून म्हणटा हांवें केलें न्ही. पण आनीक अशें खूब आसा तशें विचार आनी हेच पर्यंत खंय चडटना विचारपूर्वक कित्याक तुका फॅमिली आसा पोर आसा तेन्ना तें कोणूय सांगलें म्हणून घेवन कट करना तेज परीक्षण. आनीक कितें सांगू शकता तूं? आनी काय सांगू शकना हांव बचाव जालो ती वायर आसा म्हणून आनी करंट काडील आशिल्लो. करंट काडील तें प्रिकॉशन घेवन चडील तूं. हय हय रफीक विनोद आनी हे विनोद आनी तेमी पंगड येवन घेवन हे कटिंग करच्याक तेमी म्युन्सिपाल्टीन सांगिल्लें म्हणून ते येयले तेमी. आनीक हे पळया मूळ ती दाव वयर आशिल्ले आनीक वेट आशिल्ले निमित्त चड तो कट करता आनी त्या पळया तुमी हेजी चण घेवन दांडी दोरी बांदून घेवन तो कटिंग करता आशिल्लो आनी ह्या वायरा पर्यंत तो सुरक्षीत आसा ही आमगेली देवार कृपा. आनी अशी अनाहत जावं नये म्हणून हेचे नंतर खंय खंय कितें आसलेलो वायरीचे आशिल्लो ते तेमी प्रशासना आनी CMC KBन त्या ओनराक सांगून कट करता म्हणून हांव सगळ्या विनंती करता. आनी आज गुरुपौर्णिमा निमित्त काल गुरुपौर्णिमा जाले त्या निमित्त आमी आज
तो पाप विनोद सेव जाल्लो आसा देवाक आनी धन्यवाद. थँक्यू. कुमटा तालुक्याच्या कोन्नळीत आज 6व्या वर्षाचो चातुर्मास ऋतचरण. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा कोन्नळीत श्री रामक्षेत्र महासंस्थान पीठाधीश श्री ब्रह्मानंद सरस्वतीजी स्वामीजी यांची तर्फे या चातुर्मास निमित्तान कुमठात व्हड प्रमाणात मिरवणूक काढली. मिरवणूक काढून हजारांची भक्त सहभागी झाले. या मिरवणुकीच्या मार्गान कोन्नळीत श्री गुरुले आगमन झाले. त्यांना मार्गामध्ये भक्तांना आदरपूर्वक स्वागत करून पूजा केली. या मिरवणुकीत मंत्री, आमदार आणि समाज प्रमुख हजर आशिले. ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಬೆಳಕು ಶರೀರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿತಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಲಿ. चिखलकाल्याची सुवर्ण संधी. कारवारच्या अस्नोटी कोळगे कृष्णापूर हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज मित्र मंडळ सदाशिवगड हेवी आयोजित करतात टग ऑफ वॉर. चिखलकालो सीझन 3 म्हटल्यार चिखलात राजवडची स्पर्धा. ही स्पर्धा आयतवार 20 जुलै 2025 दिसा सकाळी 9 वाजता आसून नावा नोंदणी करची अखेरची तारीख 19 जुलै 2025 सांजेर 6 वाजतापर्यंत आसतली. स्पर्धेचे नियम आणि अटी. पंगडाच्या नाव नोंदणीसाठी ₹1000 फी. एक पंगडात 8+4 12 खेळाडू उरतले. खेळाडू मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे आणि गोय राज्याच्या व्याप्तीचेच आसूक जाय. विजेत्याक ₹30,000 नगद आणि ट्रॉफी. उपविजेत्याक ₹15,000 नगद आणि ट्रॉफी. निर्णयकालो निर्णय अंतिम उरतलो. नावा नोंदणीसाठी आणि अधिक माहितीसाठी सोहन 8197492930 साई 9632970956 या नंबराचे संपर्क करतो. स्पर्धे दिवस स्पर्धकांसाठी आणि वीक्षकांसाठी दनपारच्या जेवणाची व्यवस्था असा हेची नोंद घेवची. जागो अस्नोटीच्या कोळगे श्री क्षेत्र कृष्णापूर हांगा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ
लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.